सोमारा सांताक्रुजाचे इगर्जेत पारंपरिक कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। फाटल्या सुमार 15व्या शेंकड्या सावन ही परंपरा मनयतात। अंदू लेगीत ही परंपरा व्हडा उमेदीन मनयली। फादरान कणसां कापून ती इगर्जेन हाडून ताची पूजा केली। भाविकांनी व्हडा संख्येन ह्या फेस्ताक हाजीर रावन देवाचे बेसांव घेतले। पळयात काय भक्तिमय खीण। कणसाचे फेस्त आणि तुम्ही सांताक्रूज फर्स्ट टाइम तुमकां कितें सांग पयले सुवातेर सगळे आमचे सांताक्रूजचे शिरदोसकारांक म्हजी उर्वरीत परबी दिता। ही कणसाची परब समारंभान आमी पयले सुवातेर देवाक दिन वाजता, कित्याक पिका व्हड देवान आमकां फावो केला देखून जायतो कश्टी वावर ह्या शेतकारांचो ताचे वरवीं उत्पादन आमकां जाता। त्या खातीर देवाक आमी दिन वाजता। दुसरे सांताक्रूजच्या फिरगोसकारांक दिन वाजता, कित्याक ही परंपरा आदली तांणी सांबाळिल्ल्या आनी तांचें मन दिनवाशी मन हे परबे सुमयार ती देवाक दाखयता। त्या खातीर ही परंपरा सांबाळल्या देखूनय हांव सगळ्या सांताक्रूजच्या फिरगोसकारांक दिन वाजता।